देवा ते तांकां कितले गुणाय आसा म्हण कळटा कित्याक म्हळ्यार ती मनशां गडये भितर रागार जावन आमी पळयता आमी देवा पत्यास आमी अन्य देवा लागीं वता कोणी अन्य देवा लागीं गेल्ले शंकाले इगज माता पडताय इगज माता नाश जाताय तुजे नाश जाता अन्य देवा लागीं वेता हांव इगज माता सोडून वता म्हाका इगज माता नाका तुमी याजाक सरमाव दितात याजकान सरमाव दिवचे ते वाजबी याजाक देवाचे उतराचे परगटणे करता याजाक जनरल कोणें आमी सांगोंक नजो थंय याजाक सरमाव दितात तुवें सरमाव बरो आयकलो जाल्यार तुजें जिवन अशें आसतें नातलें तूं तें सांगोंकय पावतें नातलें आनी पावतो नातलोय कित्याक म्हळ्यार आज आमच्या पवित्र सभेंत कानुनां चड जाल्यांत आनी उलोवचें चड जालां देवस्पण उणें जालां आनी त्या देखून देवस्पण नासतना आमी कितेंय उलयता आमी खंय दुसरे कडेन वचो आमकां कोणी ना अरे तूं हर एक कडेन धांवन धांवन वचो न्हू अकरेक हांगा येवं न्हू देवा विरोध म्हाका भावार्थ ना हांव भावार्थ वगडोवन घेतला तूं भावार्थ वगडोवन घेतला म्हाका भावार्थ परत दिया फादर म्हूण आयल्यार आमी दिवयेत तूं हांकार रावन तुजें तूं उलयशी जाल्यार कोणेंय तो दिवंक जायना कोणेंय कांयच करूंक जायना खंयच्याय याजाक विशयान जावन कोणाय विरोध जावं दी आमी ते करेक्ट आसतना आमी उपरावटून गेले हांव जाल्यार ताचो परिणाम आमच्या वयर पडटालो बेसतालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां सर्वांकी बोवा प्रभूचो दीस मागता मोगाचे न्हू परत आमी सांगात एक जाल्या आनी देवाच्या वर्त्या आदारान आमी सदांच जियोंक मुखार सरता आसतना आमी सगळीं देवाची भुरगीं एक जावन मुखार वेता आनी एक जावन मुखार वेता आसतना वांटे पांटे आमकां नांत कित्याक आमी एका देवाची एक परसा ती आमकां कळीत आसा जाल्यार आमचे सगळे ध्येय करेक्ट आसतात ध्येय करेक्ट आसा जाल्यार आमी वयची वाटी सुगाम जाता सुलाभ जाता आनी त्या प्रमाणे कितले कश्ट आयल्यारय देव तो आमचे सांगत रावो न्हू तो ध्येय संपूर्ण तरान करूंक संपूर्ण करूंक तो आमकां आदार दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगेच्या भाव भयणीनो युजली आवाज मैसूर येता आसतना मोबायल पळयलें इल्लें ट्रेनार लास्टाक ते दाळा म्हाका एक मॅसेज आयली देर इज नो स्पेस in your mobile. There is no space for any messages. Your WhatsApp will stop, your emails will stop, and your backup for the photos will stop. ते दाळा हांवें चिंतलें कालें काय म्हणून दामलें मॅनेज युअर स्टोरेज म्हूण आसलें मॅनेज युअर स्टोरेज म्हूण दामता आसतना थंय इमिडिएटली म्हाका पळोवंक मेळ्ळें buy more space storage space कितले की 30 GB 60 GB buy हांवें चिंतलें खंय जावन हाडचें हांगाय तितल्यार हांव इल्लो स्क्रोल करून गेलो मुखार वेता आसतना इफ यू डोंट वॉन्ट टू बाय क्लीन अप द स्पेस आनी हांवें चिंतलें क्लीन अप द स्पेस म्हूण दामलें आनी त्या दाळा व्हडलें फायलां कितें आसा ते व्हडले फोटे कितें आसा सगळे आयले बॅकअप आयलें जीमेल फोटोस आयले आनी गूगल फोटोस आयले कितें सगळें आसा तें सगळें एपियर जालें आनी ह्या वेळार कितें तें स्टोरेज आसलें तें फूल जाल्लें दाखयलें आनी मागीर हांवें इल्लें क्लीन करूंक सुरू केलें क्लीन करूंक सुरू केलें मागीर कितें तें तांबडें आसलें युअर स्टोरेज विल स्टॉप युअर ईमेल्स विल स्टॉप तें सगळें डिसअपियर जालें आनी थोडीं ईमेलां आयलीं ह्या वेळार म्हज्या मतीन गेलें हांव तें तें सोडन कितल्या दिसा जावन तें हांवें आपणूंकूच ना कॉल काण घेतलो आयले थोडे मॅसेजी प्रेयर मॅसेजीस पळयतालो आनी उरिल्ले तें सोडतालो त्या देखून तें स्टोरेज फूल जालां कंप्लीट फूल जालां आनी अशें फूल जाल्लें स्टोरेज आनी एक एडिशनल स्पेस आनी तो मेंटेन करूंक काय यंत मेंटेन करूंक वेळ मेळना आनी हांव ताका चड वेळ करचिना आनी अशें आसता तें खंय न्हू हाडचें म्हणून चिंतून हांव क्लीन अप करूंक गेलो आनी जर क्लीन अप करता आसतना मोबायल इल्लें स्लो जाल्लें आनी हांवें चिंतलें कित्याक हें स्लो जालां स्टोरेज सोडल्या स्टोरेज कशें आमच्या
मोतीक बर्डन जाल्यार आमचे चलन वालन इल्लें स्लो जाता गी तशें हांगा स्टोरेज चड जाल्ल्या देखून ताचे स्पीड उणो जाला मागीर सदां म्हणटा गेल्लें कम उणें 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 करून येता आसतना सगळें तें कितें रेड नोट आसलें सगळें तें डिसपियर जालें तेन्ना कळ्ळें म्हाका स्टोरेज फूल जाता रावच्या म्हणसर राखोंक ना ताच्या पयलें इल्लें 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 म्हणे हांवें डिलीट करूंक सुरू केलें जाल्यार तें सगळें डिलीट जाता आसलें हांव पळय लागलो इमेजस 12 GB विडियोज 15 GB आनी हें सगळें कितलें स्टोरेज जावन उरलां मागीर लास्टाक पळयता आसतना 15 GB 14.9 GB सगळें काबार म्हळ्यार क्लीन करून दवरलें आनी तितलो स्पेस क्रिएट जालो आनी अशें क्रिएट जातना म्हज्या मोतीक आयलें आमच्या जिवनांत ती थोडे जायतें घेवन आमचो स्टोरेज फूल करून घेता आनी हें फूल करून घेतलें देखून आमकां मागीर आमची सिस्टम तो स्लो जाता आनी अशें स्लो जाता आसतना आमी कितें करी जाय म्हणून आमकां मोरी माय भोव अपुरबायचें एक निदर्शन दिता मोरये मायेच्या उतरांनी आमी पळयलें जाल्यार लुकाच्या वांजलांत ती देवाचो संदेश येता आसतना एकच सेंटेन्सान बिहोल्ड हँडमेड ऑफ द लॉर्ड हांव जावन आसा देवाची चरण दासी लेट इट बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू हिज विल ताच्या खुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं ताच्या खुशे प्रमाणे म्हजें तें हांव सोमेची चरण दासी जाता आसतना बिहोल्ड हँडमेड ऑफ द लॉर्ड आनी त्या वेळार सोम्याचें कितें आसा देवाचें कितें आसा सरस्वतीचें कितें आसा तें सगळें त्याच जेजू तिच्या काळजांत सरस्वतीची ती इच्छा एक आवय जावची नितळ निर्मळ आसली ही एक स्त्री आनी त्या स्त्रियेंतय देवानंद केली आसरी ती ओपन घेता आनी ती एक्सेप्ट करता आनी ह्या वेळार तिचे थंय कांयच स्टोरेज आसा जाल्यार तें सगळें क्लीन करून संपूर्ण देवाच्या पुताक ती जागो करून दिता कशें म्हळें 15 GB आसलें त्या ट्रेना बसून खाली करता आसतना फकत आयलें फकत आय थिंक थोडे MB मात्र उरले सगळें क्लीन जालें आनी मोबायल धांवूंक सुरू जालें रनिंग स्पेस फास्ट जालो आनी स्पीड दिसली म्हाका आनी अशें आसतना मोरये मायेन आपल्या जिवनांत सगळें संपूर्ण तरां खाली करून देवाच्या पुताक तिच्या काळजांत तिच्या गर्भांत तिच्या सगळ्या जिवांत जागो दिलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया एकच एक संदेश तिणें धैर्यान घेतिल्ल्या देखून तिचे थंय सगळो स्टोरेज स्पेस उपसलो स्टोरेज स्पेस कोणें दिलो स्टोरेज स्पेस दिवंक कारण एकलोच देव आपल्या देवातय ती मानून घेतली आपल्या देवातय एक जाली आपल्या देवाक जाय तो जागो तिणें दिलो देवाक जागो दिता आसतना सगळो तिचो ध्येय जावन आसलो देवाची इच्छा हांवें संपूर्ण करी जाय लेट इट बी डन अकॉर्डिंग टू हिज विल लेट हिज विल बी डन ताची इच्छा जावं दी आमी जायतीं जाणां ताची इच्छा जावं दी म्हणून तोंडार सांगता हांव पूण आमच्या काळजांत आमी करता गे म्हूण पळय जाय कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी म्हणचें आसा आमी सत्वल्या आमी सोलवल्या कितें खंयच्यान सोलवल्यात म्हण विचारलें सोलवल्या म्हळ्यार आमी इतलें मागलें इतलें मागलें इतलें मागलें आमकां कांयच मेळोना त्या देखून आमी आतां दुसरी वाट धरिचे पडल्या हांवें ताका सांगलें तुवें मागलाय 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 म्हणजे खंयच्या काळजान मागलाय तुजे थंय कितलो स्टोरेज स्पेस दवरलाय देवाक आमी मागता व्हड आमचें स्टोरेज फूल जाला आनी तें एम्प्टी करिनासतना आमी मागता आनीकी ताका बरोवन दी आनीकी बरोवन दी म्हणून नाका जाल्लें आण कसरो घालन तांतू बरोवन आमी मागलें जाल्यार कितें फायदो त्या देखून तेचे गूण इमिडिएटली कळटात मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार हे मागण्याचे मनशां आमी थोडे टेस्ट करता कित्याक टेस्ट करता म्हणून पळय हांची सुश्णिकाय कशी आसा हांचे डेप्थ कशें आसा ते केदाळे टेस्टिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ते कित्याक आमी टेस्ट करी जाय ना इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कोणीय जावं न्ही ह्या मनशाक आमी थोडे तुलन करून पळयता आनी तुलन करून पळयता तुमकां सांगता हेच मनशाक आमी सोलवल्या
देवाक पात्योन पात्योन आमी चलवलें देवा पात्योन पात्योन कोणी चलवल्लो ना देवाक पात्य नासतना चलवलें कित्याक म्हळ्यार तोंडांत ओंटांनी देवाक पात्यला म्हण सांगतात काळजान देवाक जागो ना काळजांत थोडो जागो ना तो स्पेस कोणाक दुसऱ्यान दिवन जाला आनी तो फूल जाला आनी तें जागो नासल्या वेळार मोरयेमा हेणे कदोळ जागो नासलो सांगूंक जाता नासलें हांव देवाची चरण दासी आय हँडमेड ऑफ द लॉर्ड म्हणून जाता नासलें तिचे थंय जायतो जागो तिणें क्रिएट केल्लो केन्ना तिचे थंय आसलें तें बे एंग्शियसनेस गेल्लें कित्याक तो संदेश बोडव्यातून येता आसतना तितलो सुलाभाय संदेश न्ही तो हाचे पयलें फावटी सांगिल्लें आसा तो संदेश एका खास जायनातल्या अहंकारी चलयेक येता आसतना तिका काणगो बारीक कसो जालो कित्याक म्हळ्यार तिका कळीत नासलें कितें जाता त्या देखून ती इल्ली घबरली आनी त्या वेळार तिचे थंय जायते एंग्शियसनेस आयलें पूण केन्ना बोडव्यान तिका आश्वासन दिलें पळया तें आश्वासन दिलें इट वील बी डन बाय द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड देवाच्या स्पिरिटांतून तूं गर्भेत जाताली देवाचो स्पिरीट तुजे थंय येतालो बापाचो स्पिरीट तुजे थंय येता आसतना सगळें देवाचें जातालें देवाक असाध्य म्हळ्यार कांयच ना म्हूण दाखोवन दिल्या वेळा संपूर्ण ताका देवाक ती काल जाली आनी देवाक काल जावन त्या वेळार तिचे थंय आसलें तें एंग्शियसनेस उद्वेग तो सगळो मायाक जालो आनी स्पेस क्रिएट जालो फूल स्पेस सगळें आपली कूड आपलो जीव आपलें काळीज आपलो गर्भ सगळो तिणें देवाच्या पुताक उक्त करून दवरलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी कितें जालें ह्या देखून तिचे थंय देवान कार्य रुपी जावच्याक देवाची आवय जावच्याक सगळें साध्य जालें कितलें हें जाल्यार कितें कश्ट आयल्यार ती कांय उपराटो ना तिणें कांयच अपराध मानूं ना देवा रागार जावना देवाक सवाल तिणें करूं ना आमी इतलें मागलें आमकां कितें मेळ्ळें आनी आमी मागचें कितें फायदो हे सगळीं सवालां आज आमी लौकीक संवसारांत विचारता कित्याक गे म्हळ्यार आमचे थंय तसलो एक जागो आमी सम्याक दिनासतना आमी मागता 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 100 कडेन वचोन मागता म्हणून आमी देवाक बेईमानी जावन मागलें जाल्यार कित्याक तो दितालो कित्याक तो दितालो हांवें केदां म्हणच्या आमी पवित्र जायनासतना आमी नितळ जायनासतना आमी निर्मळ जायनासतना आमी मागिल्ले खंडीत जावन तो आमकां दिवचो ना मेळे हातांनी आमी गेले हांव जाल्यार धाकटें भुरगें आसतना आवय कितें म्हणटाली वचून हात धुवन ये प्लेट मेळ्ळी जाल्यार तितू वचोन धुवन हाडटाली कित्याक मेळ्या म्हणा ती वाडिना आमकां तें आमी समजून घेवचें आनी उपरांत पळया ही थोडी मनशां म्हणा लागलीं आमी अशें जालें जाल्यार आमी तशें सांगूंक जायना हांवें तांकां खुद्द सांगलें एका निजा देवा थंय पात्योन आसल्ल्यांक थंय हांकां आतां अजें म्हणना तुज्या सोम्या लागीं धांव तुज्या सोम्या लागीं हरये कडेन गेल्यार आमकां सोमीत मेळचो अरे सोमीत मेळचो जाल्यार तुज्या सवालांक तुज्या कश्टांक तुज्या वळवळ्यांक तुज्या पिडेक तुज्या समस्यांक कित्याक पर्याय तुका मेळोना सोम्या लागीं तूं धांवल्या जाल्यार सोमी पर्याय दिवचोच तो दिताच सोमी पर्याय दिनासतना केन्नाच रावना त्या ताच्या परगट चिणयेत आयला हर एक लागीं ताणें बरें करून धाडलें एका थोडो ताणें बरें करून धाडूंक ना जाल्लें जाल्यार आमी म्हणटा जाल्यार ताच्या लागीं आयिल्ल्यांक ताणें पर्याय दिवना कोण शुद्ध ना ताका शुद्ध केलें ताका सगळें साध्य आशिल्लें पूण आज आमी मेळ्ळें काळीज काडून खालपण दवन कपाटीपण काडून आमी त्या देवा लागीं गेले जाल्यार तो देव आमकां कसो दितालो त्या देखून आमचो स्पेस आमी दवरनासतना तो स्पेस खंयच्या नाका जाल्ल्या वायटाक पातकाक आनी हांवें तुमकां सांगलें आमी थोडे तुलन करून पळयत आसतना त्या मनशां थंय कसलो एक अभिमान आसा गे म्हणून बघता देवा थंय तांकां कितले गुणाय आसा म्हणून कळटा कित्याक म्हळ्यार ती मनशां गडये भितर रागार जावन आमी पळयता आमी देवा पत्याचो आमी अन्य देवा लागीं वता कोणी अन्य देवा लागीं गेल्ले घालें इगज माता पडताय इगज माता नाच जाताय तुजें नाच जाता अन्य देवा लागीं वेता हांव इगज माता सोडून वता म्हाका इगज माता नाका तुमी ह्या जाक सरमाव दितात ह्या जाकान सरमाव दिवचे ते वाजबी ह्या जाक देवाचे उतराचे परगटणे करता ह्या जाक जनरल कोणें आमी सांगोंक नजो थंय ह्या जाक सरमाव दितात
तुवें सरमा बरो आयकलो जाल्यार तुजें जिवन अशें आसतें नातलें, तूं तें सांगूंकय पावतें नातलें आनी पावतो नातलोय. कित्याक म्हळ्यार आज आमच्या पवित्र सभेंत कानुनां चड जाल्यांत आनी उलोवचें चड जालां, देवस्पण उणें जालां. आनी त्या देखून देवस्पण नासतना आमी कितेंय उलयता. आमी खंय दुसरे कडेन वचो, आमकां कोणी ना. अरे तूं हर एक कडेन धांवन धांवन वचो न्हू, अकरेक हांगा येवं न्हू, देवा विरोध म्हाका भावार्थ ना, हांव भावार्थ वगडोवन घेतला. तूं भावार्थ वगडोवन घेतला, म्हाका भावार्थ परत दिया फादर म्हूण आयल्यार आमी दिवयेत. तूं हांकारान तुजें तूं उलयशी जाल्यार कोणेय तो दिवंक जायना, कोणेय कांयच करूंक जायना. खंयच्याय ह्या विशयान जावन कोणाय विरोध जावं दी, आमी ते करेक्ट आसतना आमी उपरावटून गेले हांव जाल्यार ताचो परिणाम आमच्या वयर पडटालो, बेसतालो. त्या देखून थोड्यांनी हांकारान केल्लें आसा जायत्या जाणांक. त्या देखून आमी ह्या जाग जाल्ले आमी कांय तें सांगों वचना. कित्याक म्हळ्यार तें देवाक कळीत आसा, देव करता. कित्याक त्या देखून ह्या जागाक चड फातर उडोवचें ह्या खातीर, कित्याक म्हळ्यार तो सोंसणीकायेचो आनी ताणें कांयच सांगों जायना. देवाच्या जाग्यार आसतना ताणें थोडी ताकीद दिवत, थोडी इशारे दिवत, थोडें सांगेत हें केल्लें सारकें न्ही, अशें करूं आसलें म्हूण सांगेत. ताचें वर्तें खंयचो ह्या जाग तुमच्या कडेन वचोन झगडोंक या आनी कितें सांगोंक ते वचनात. त्या देखून आमी आमच्यात हाम भावांत, आमच्या अहंकारांत आमी कितेंय करता म्हूण गेले हांव जाल्यार आमचो स्टोरेज स्पेस येदोळून खाली जाला म्हूण सांगेत. आनी तस जाल्यार थंय भावार्थाची गुंडाय ना, देवा थंय बरें काळीज तांचें ना, नितर निर्मळती नात. तर तुवें मागलें तुका मेळचें जाल्यार कशें मेळ्या हातांनी खंयचो देव दितालो तुका, हें आमी बरें करेक्ट समजोन घेवचें. कित्याक थोडीं जाणांच्या उतरांनी अशें सांगिल्लें देखून आमी पवित्र सभेंत व्हडलीं मनशां जाता, व्हडलीं मनशां जायनात, पवित्र सभेच्या विरोध वता आमी. पवित्र सभा इतल्या अपुरबाय तरान हर एका दिसा आमकां नितळ निर्मळ जावंक इज अ प्युरिफायींग चर्च. तुवें सूख केलें जावंक बरो, ती सूख वळखून घे आनी त्या प्रमाणे तुजें जिवन बरें करून हाड. ताच्या बदलाक आमी मेळ्ळें आमकां एक तिरो ना, ठिकाणो ना, आमी ह्या बड्याकारा बरें मेळ्ळ्या कडेन आमचे निर्देश जागो चेंज करून आसता. तर तुवें कांय करूंक जाता तें. पळय बड्याकाराक आमी कंपेर करया, त्या बड्याकाराच्या घरा मुखार इल्लो जागो आसा, ताणें वळचे भजी लायली म्हणून सांगया. 2 म्हयन्यांनी थंय जावन आनी एक बड्याकाराक गेली, ती वळचे भजी थंय उरली, ताका उदक ना, कांय ना, मुखार ती चुकीदार जावन मेली. तेन्ना आमच्या जिवनांत आमी चिंतना आमी देवा लागीं वता, आमी तुमी देवा लागीं वतात, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, हांव कोणाकय देवा लागीं वचनाका म्हणना, देवा लागीं ये म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका देवार भरतो भावार्थ बरो वचो. म्हाका देव म्हणटा आसतना म्हाका कितले अपुरबायचे ते एक बगप म्हाज्या काळजांत उब जाता. कित्याक देवा विणें आमी कांयच करूंक जायना. सोम्यान म्हणलें तूं उतरां परत हांव म्हणटा, ताच्या विणें आमी कांयच करूंक जायना, म्हज्या विणें तुमी कितेंच करूंक शकचे नात. त्या देखून आमी तोंडांनी देव देव म्हणून सांगोन भितर आमचें कार्य, आमचो स्टोरेज स्पेस संपूर्ण तरान भरलो जाल्यार कितें फायदो. आमी पयलें आमकांच मोरये माये बरी स्टोरेज स्पेस क्लीन करी जाय, जागो क्रिएट करी जाय आनी त्या प्रमाणे. आनी असलो जागो क्रिएट करतना आमचे थंय जायती सोंसणीकाय आसता. चुकोवन पडले हांव जावंक बरो, आमी वाट चुकोवन गेले हांव जावंक बरो, परत आमी फाटीं येतले हांव आनी म्हणटले हांव सोम्यात हांव आमी पयस केले हांव, सोम्यात हांव फाटीं येता हांव. आनी अशें आसतना आमी हंकारी जावचें न्हय. हंकार तो जेवचार तसोच तो. कित्याक म्हळ्यार आमच्यात ओन ह्या जाका मद्या खातीर हांव पळयत आसतना आमी एकदोळ एकल्यान केल्लें चूक ह्या एकल्यान उलयलें चूर चड उणें जालें जाल्यार आमी उडोवन पडले हांव तर जेवचार काम करता, जेवचार तशें जाल्यार जायतो अवकाश दिता, पूण आमी समजोन घेवंक जाय. हांव कालय ताका ह्या जाग्यार उलयताना म्हळें, फादर आमी ह्या जाकांनी आमी काबजीन फ्रातींनी व्हडा संतोशान उल्हासान माया मोगान जियेनातले जाल्यार कसली रुजवात आमी अकस्मात दिवंक शकतले. हांव कसली रुजवात एकच तरेची मेंटॅलिटी ना वय, जावंक बरें एकल्याची एक आनी एकल्याची आनी एक, पूण ताची एकल्याची एक म्हणून ताका ओवर पावर करूंक, ताका सकयल घालूंक, ताका दामून धरूंक आनी ताणें केल्लेंत रॉंग म्हणून दाखोवन दिवंक हांव पेसाडलो जाल्यार म्हजें मीस हांव कसलें ना. म्हजें मीस हांव जावंक जाय. अपुरबाय तरान देवा सांगता एक जावन आमच्या काबूजीन फ्रादींक सांगता दवर सोम्या एक कोटान माया मोगान जियोंक सिकय सोम्या सतान तिचें जिवन आमचें जावं दी. कोणीय जावन तो अन्यायान गेलो कोणूच पंथाक आपलो ध्येय पावोंक शकना.
पंथा पावलो जाल्यार तो चड दीस उरना. त्या देखून आमी थोड्यांनी म्हणजे आसा हांव येता, हांव पयस साबा चोड वता, हांव ताका जॉयन जाता, हांव हाका जॉयन जायते जाल्यात. उपरांत रिग्रेट करपाटी येचें पडटा. ताच्या बदलाक आमी वेच्या बदलाक आमी त्या देवा लागीं मागया, बरें जावया, आमचें उणेपण वळखून घेवया. तें आमकां नाका, वळखून घेवंक नाका. येता आसतना थोडीं जाणां बारीक कांय गुता पप्पाचे बरोबर येतात. तांकां आसली स्थिती खातीर आसल्या बरें सांगलें जाल्यार उडोवन पडटात. ते थोडो तांचो ट्रू कलर येता. पळयतली म्हणा लागली, फादर आमी चिंतूंकूच ना ही मनशां अशें म्हण फादर. हांव म्हणा ती मनशां कसंय जावन बाये, आमकां कितें आसा देव नितिकाल आमकां कितें सांगूंक आसा तें आमी सांगचें. देव नितिकाल आमी चलचें. कोण कितें सांगता, कोण कितें करता, आमकां तेचे विशयान पडोवन वचोना. त्या मनशान थंय आसली काळबाण ताणें वळखून घेवन ती नितळ करूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. तेज्या मरियम मायेक तो संदेश येता आसतना मनी मायन भियोन ताचे लागीं वचून हाचे लागीं वचून हें कितें हो संदेश, हें कशें जावचें म्हणून कोणा विचारलें जाल्यार 100 ओपिनियन येता आहलें. आनी ते 100 ओपिनियन काडून तिणें तेजें जिवन मुखार व्हरूंक जाता नासलें. ताचे बदलाक मरी माय रावूं लागली. देवदूत कितें सांगता तें आयकूंक लागली. आनी देवदूताच्या त्या वर्त्या परवानगे प्रमाणे, ह्या देवदूताच्या इशारा प्रमाणे तिणें देवाच्या कुशेक कालती मान घाली आनी थंय उपजलो न्यू स्पेस, फूल स्पेस. त्याच गर्भांत सोम्याक तिणें जन्म दिवच्याक देवान तिका नेमलो. हें एक. दुसरें, खाना शहरान जुवांचो अंजल दुसरो ते 25 वोल्ट तुमी पळयलें जाल्यार कितें म्हणटा मरी माय म्हणटा तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. हां, हें आमी आमचे इतलें चिंतून आमी मागता, आमी तें केलां, आमी हें केलां, आमचो देव आमकां पळयना, कसलो देव तो आमी सोलवले, आमकां बावाडटत ना म्हणून आमी हांगा मुरमुडता पळय. तें कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगिल्ल्या बरी आमी करूं ना, ताणें सांगिल्लें आमी आयकोना. आमच्या तिच्छे प्रमाणे, म्हाका जाय प्रमाणे ताका देवाक कळीत आसा. हांव केदाळे म्हणटा, रसल्या देवाक पोसूंक कळीत आसा. खंयच्याय थंय मारी तो आमकां सण सोडिना. कित्याक तसलो देव तो ताच्या त्या काळजांत उणें पडना. ताच्या काळजांत अगाध जागो आसा, मोगाचो अपुट्ट मोग आसा. तातूंत कितल्या जाणांक रिगल्यार सगळ्यांच्या वयर ताची नदर आसा. हर एकल्याक ताचें एक श्रेश्ठ योजन आमकां हर एकल्याक आसा. त्या देखून ताणें सांगिल्ल्या बरी करा. मोरी माय म्हणा लागली, तो कितें सांगता तें करा. हांव न्ही, हांगाच्या घरचो काना शहराच्या लग्न माटवाचो कारबारी न्ही, तें आसलो येजमान न्ही. तो म्हळ्यार जेजू कितें सांगता त्या प्रमाणे तुमी करा. आनी जेजू सांगिल्लें आमी केलें हांव जाल्यार संपूर्ण तरान आमी अपुरबायेच्या शांत स्वभावाचे जातले. हांव सोंसणीकाय आमचें थंय आसतली. कोणें कितें म्हळें म्हणून आमी ताका टिटपट टॅट पाटीन दिवंक वेचे ना. मनीस जाय तो सांगता म्हणून आमी कितेंय करूंक जायना. ताका हांवें सांगलें न्ही, आमी मनशाक तुलान करून पारखीत आसतना कळीत जाता ह्या मनशा थंय कसलो बावार्थ गुणायत आसा गी. ह्या इट्स व्हेरी शालो आनी त्या बावार्थांत कांय सकत ना. बावार्थ आसा की ना म्हळ्यार थोडे बटी दुबावी उपजाता. कित्याक बावार्थ आशिल्ले मनशाक नाय. कितेंय उजोडून जालें जाल्यार ते सोंसणीकायेन व्हरतात. ही बावार्थ नातिल्ल्यांक जेवसार जायत्या कितें वायट करूंक जाता तें सगळें कर म्हणून धांवन येता. पूण तांच्या कांय करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार फोट सांगून फोट सिंत आमी कोणाय वायट करूंक गेले हांव जाल्यार आमींत कोण पडनात, आमींत पडटले. तें आमी पयलें चिंतूंक जाय. आमी तें चिंतलें जाल्यार आतां ह्या दिसांनी निदर्शनां आज जाल्लें फाल्यां सकाळ सांजे भितर तुका मेळटा. तशें ते देखून आमच्या कावन्सिलिंगेक आयिल्ली एकली प्रायची बरी बारी मागण्याची देवार इतलो बरवसो तिका आसले. ती म्हणटा, ताणें सांगिल्ल्या बरी हांव येतालीं, जेजून सांगिल्ल्या बरी हांव येतालीं. म्हाका एक दीस जेजून म्हज्या कडेन लिटरली उलयलो म्हणा लागली. ती कितें म्हळें, म्हाका एक घराची बारी एक आशा आसली. म्हाका एक कित्त आशा आसली, म्हाका एक घर जाय. आमी भाड्याच्या घरांत आसल्या कितले कडेन चेंज करचें, म्हाका बारीक कश्ट लागताले. ह्या वेळार हांवें तिका जेजूक सांगलें म्हाका एक घर. आनी ते जेजून म्हाका असोच मुखार रावन म्हणल्या बरी मागण्याची मस्त मागताली ती. आनी त्या जेजून कितें केलें,
म्हाका सांगलें तुका हांव एक घर दिता. आनी हांवें वचून ते म्हज्या न्हवऱ्याक सांगलें म्हाका हांव जेजून म्हाका सांगलां आमकां एक घर दितालो, बरें घर दितालो, इंडिपेंडंट घर दितालो. आनी म्हजो न्हवरो म्हणूंक लागलो खंय न्हांवन दितालो खंय. ते दडा हांवें ताका सांगलें ताच्या घरांत कांय उणें आसाय. ते म्हजी मांय केदाळे सांगता देवाच्या घरांत कांय उणें आसाय पुता, तो जाय तें दितालो, जाय तें दितालो. आनी ही म्हणूंक लागली ताच्या घरांत कांय उणें आसाय, जायत तुज्या भावार्थान तर तूं पात येताय जाल्यार देवान दिल्या जाल्यार आमी घेवया म्हणूंक लागलो ह्यो. आनी मोगाच्यान ती तिचें एक टेस्टमनी म्हज्या कडेन सांगता शॉर्टान सांगता. ती म्हणूंक लागली फादर हांव केदाळे आशिल्लें म्हाका एक बरें घर जाय. खंयच्या जाग्यार तुका दिवंक आसा थंय दी म्हणलें हांवें. म्हाका थंय हांगा म्हणून हांव कांय विचारना, म्हाका सिटीन थंय जायचें, म्हाका हांगाच जायचें थंय न्हू. आनी पल्याण वता आसतना एका मनशान सांगलें आसलें एक घर आसा पूण त्या आमचे कडेन कांय नासलें म्हणटा ती. आनी त्या घराक फकत 6 लाख, सादारण 25 वर्सां पयलें जायतें आतां न्ही. आनी ती सांगता 6 लाख ताणें सांगलें. आनी 6 लाख सोन आमचे कडेन 6,000 नासले. आनी त्या मनशांनी तें घर तांकांत बांदिल्लें. आनी ह्या थोडे झगडे झूज तेणें जाल्ल्या देखून तांकां चिके बेजाराय जाले. आनी ती म्हणूंक लागली ह्या जाग्यार आमी रावचे ना, कित्याक धर्मांत मदें थोडे फावटी रावंक थोड्यांक कश्ट मारतात. आनी तशें आसतना ही म्हणूंक लागली हांगा आमकां जावचें ना, आमी वेताले हांगा जावन. आनी त्या देखून हें घर आमचें इतल्याक आमी आमकां करसालां इतल्याक आमी विकूंक पयसारले हांव तितलेंच, कांय उणें ना म्हणूंक लागली. इतल्याक आमी दिता हांव इतली रेट. आनी ती म्हणूंक लागली ती रेट बरी रेट फादर, कित्याक म्हळ्यार भोव बरें आसलें घर, म्हाका भोव पसंद जालें. पूण ताणें सांगलें आमकां 3 दिसांनी तुमी 10,000 रुपया दी जाय. आनी 10,000 रुपया हांवें म्हळें जेजू घर तुवें दाखयलां पूण 10,000 रुपया पळया कितें ती म्हणटा. ताणें सांगिल्लें बरें हांवें केलें फादर म्हणटा ती. हांवें सांगलें जेजू म्हाका कांय गुत्तो ना जेजू. आनी हांवें खंय धांवचें बरें ना, कोणा कडेन विचारचें बरें ना, हांव विचारचें बारी पाटी. काम आसलें पूण तें सॅलरी कांय चड नासली. आनी अशें आसता 3 दिसांनी हांवें तें दिवंक आसलें फादर. 2 दीस जाले हांवें कांय माथ्यान व्हरोना. दिलें जाल्यार हांव घेतालीं, दिनातल्यार म्हाका कांय पडों ना. पळय एक आमच्या मोतींत तातूंत आमी मग्न जावन तांच्याच विशयान आमी चिंतून गेले हांव जाल्यार देवाचो आदार आमी मागना. आमींत तें करूंक पळयता हांव. नानंत जाणां विचारचें म्हाका तें 10,000 जाय आसले, 10,000 जाय आसले, तूं इल्लें दी, तूं इल्लें दी. आमची आज परिस्थिती ती जाल्या. त्या देखून आमी डिवायडेड पीपल जाल्या. डिवायडेड म्हळ्यार आमच्या मायंडांतच आमी डिवायड जाल्या. सोम्याक खरो म्हजो सकट बाबार्थांत हांवें दिवंक जाय जाल्लो जागो हांव नानंत जाग्यार दुसऱ्या कडेन तो करसिता या दुसऱ्यांक दिता. त्या देखून ही म्हणूंक लागली हांवें कांय म्हणना, दिता जाल्यार दी, नाजाल्यार ती म्हणटा 2 दीस जाल्ले तर ताच्या एका भावान, तिच्या घोवाच्या भावान कित्याक पयशे दिवंक आसले काय एक 10,000 ताणें तांच्या एकावंटान घाले. आनी ताका फोन करून सांगलें तुमचे 10,000 आसले ते हांव दितां. आनी ही म्हणूंक लागली जेजू फाल्यांचो दीस क्रेसो तुवें दिलाय. ते वकार म्हणूंक लागले की व्हर सीदा 10,000 रुपया दिले. 10,000 रुपया दिता आसतना ती म्हणूंक लागली जायत 3 म्हयन्याची अवधी ताणें दिली हांकां. कित्याक ताणें कितें म्हळ्यार 3 म्हयने आमकां घर सोडून जावचें ना. हिका इतली खुशी जाली काय हिका दुसरो कोलोय उपाय ना. कितें करल्यार हिच्या कडेन कांय ना. भांगर विकल्यार फकत एक 2 लाख रुपया मेळटीत आनी उरले खंय न्हू हाडचें हांवें. आनी अशें आसता मोगाचें न्हू. ती म्हणूंक लागली जेजू तुका कळीत आसा दिल्यार 10,000 आनी तुवें म्हाका दिता म्हळाय दितालोय. दिल्यार घेता, दिनातल्यार घेत रावता. केदाळातून दिताय तेन्ना घेता. पळया केदाळातून दिताय तेन्ना हांव घेता. आनी अशें आसता ती म्हणटा 3 म्हयन्याच्या अवधेंत हांवें कांय म्हजी तकली धांवणोंक वचना. त्या विशयान हांवें चिंतूंक घेयना म्हाका हें घर जायचें, अशें जायचें, तशें जायचें, कांय चिंतूं ना. आनी ती म्हणटा क्रमेण म्हजें भांगर विकतना म्हाका मेळ्ळें ते लगभग 2 लाख आनीक 4 लाख रुपया उणें पडुल्ले. आनी ह्या वेळार ती म्हणूंक लागली जेजू कसो दिता. जेजू हांवें सांगलें इतलेंच तें म्हाका फावो तर दी, म्हाका फावो तर दी. आमी कितें म्हणटा हांव ना तें जायचेंच म्हाका हांव काले म्हणी कर तें घेतांत. दॅट इज माय चॅलेंज. दॅट इज वॉट आय एम गोइंग टू डू नॉट जीजस. पळया जे तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा. तो कितें सांगता तें तुमी करा बरी माय म्हणटा. आनी ह्या स्त्रीयेन लिटरली आतां तिका बरी प्रायज जाल्या. सी इज अरावंड 80 आय थिंक 75. आनी ती म्हणटा फादर हांवें तो फात्योणेन गेली तुमी
कितें म्हणटात गी म्हणा लागली. हांवें म्हळें आय बिलीव ऑल दीस. कित्याक म्हळ्यार हांव देवान केल्ल्यो विचित्र आश्चर्य आयकल्यात आनी आयकल्यात आनी इतलो खुशी जाता. आज म्हाका कोणीय म्हजे सांगात आयल्यार तांच्या जिवनांत कितेंय कश्ट जाल्यार ते हळू करूंक पळयता शिवाय तांकां खाली हातांनी फाटीं धाडूंक हांव पळयना. खाली हातांनी हंकाऱ्यांक आमी धाडिचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार तांचो हंकार ती देव येनातल्यार हंकाऱ्यां कडेन अहम आशिल्ल्या कडेन जेवसाच्या विदोळीन काम करचे कडेन आनी नानंता तरातरा पळोवचे कडेन आमी चड काम करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तांचें तें तें कालतेपण ना. कालतेपण आसल्या कडेन आमी काम करयत. कालतेपण नासल्या कडेन आमकां म्हाका काम करूंक बारीत कश्ट जाता. हांवें जस्ट म्हणचें देवा तुजी इच्छा जावं दी. तांकां कितें करूंक आसा ती करतात. बऱ्या वाटे काडूंक आसा तूं हाडणें. आनी त्या प्रमाणे तिच्या घोवाच्या भावान एकल्यान 1 लाख एकल्यान 1 लाख बसयलो गे. ताणें सांगिल्ल्या इनाम जावन फाटीं दिवच्याक न्ही. आनी मागीर ताणें म्हळें दोगांय कामार आसलीं ल्हान कामार आनी तशें आसतना तांकां लोन कडचें आस्पाद मेळ्ळें. 2 लाख रुपया लोन एक्झॅक्टली 6 lakhs रुपीज म्हणटा ती. एक्झॅक्टली 6 lakhs रुपीज आमी कलेक्ट केले. 3 म्हयन्या भितर तांणी तें घर सोडटा म्हणून सांगलें. सगळें रजिस्ट्रेशन जालें. आजय आमी त्या घरांत आसा म्हणटा ती. तें घर इतलें बरें फादर देवान दिल्लें म्हाका जेजून दिल्लें म्हणटा ती. जेजून दिल्लें ताणें सांगिल्ल्या बरें हांवें केल्ल्या देखून ताणें म्हाका दिलें. नाजाल्यार तो म्हाका दिता आसलो. हांवें केदाळें म्हणलें ताका तुवें दिता म्हळें तूं पळय तुवें दिता म्हळें वय. हें आमचो मनोभाव आमच्या जिवनांत आमी घेतलो जाल्यार आमी आमचो स्टोरेज स्पेस बरो करून खाली करूंक जाता. आनी खाली करता आसतना सुमित आमच्या सांगात आसता 3 तरांनी आमी हो स्टोरेज स्पेस संपूर्ण आमचे थंय भितरलें समाधान हाडच्याक शांत जावच्याक आमी मौन म्हळ्यार भितरलें मौन द डीप सायलन्स इन्नर सायलन्स म्हणटा ताका आमी. भितरलें एक सायलन्स मौनपण आमकां भोव गरजेचें. कित्याक तो जावन स्टोरेज स्पेस आमी देवा खातीर दवरचो. त्या दाळा आमी देवा कडेन उलोवंक आमी बऱ्या तरान सांगतले. तर म्हज्या भावान आनी भयणीनो पयलें जावन आसा कितें आमी जायते ओपिनियन काणोवचे जायत्या जाणांचे डिफरंट ओपिनियन काणून आमचे तकलेन घेवचे आनी त्या ओपिनियना प्रमाणे आमी चलचें. जावं बरो लोक नाना तरेचें ओपिनियन दिता. तुमी आमी कितलेंय बरें आसल्यार लोक तें बरें म्हूण मानून घेवंक थोड्यांक जावंकूच जायना. कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय तसलें बरेंपण ना. तांचे थंय तें बरेंपण नासलें आनी एकल्या थंय तें कशें बरेंपण पळोवंक शकतालीं. तांकां तें साध्य जायना. त्या देखून ओपिनियन काडून आमी ओपिनियन लेखार गेले हांव जाल्यार ओपिनियनांतूच आमी मग्न जाले हांव जाल्यार देवाक आमी स्पेस खंय क्रिएट करचो. आमचो स्टोरेज स्पेस फूल जातालो. आमचो स्टोरेज स्पेस मोतींत नाका जाल्लें काणून बसून ताची ओपिनियन हाचें ओपिनियन आनी ताणें सांगलें बरें चलचें हाणें सांगलें बरें चलचें तशें आमकां द्वंद्व नीतींत आमकां चलोवंक देवान आपोवना. आमकां देवान आपयलां जाल्यार कित्याक देवाचें ओपिनियन आमचे वयर कितें आसा त्या प्रमाणे आमी होंदोन जियोंक ताणें आमकां आपयलां. देव आमकां खंयच्या ओपिनियनाक आपयता. देव म्हणटा तूं म्हजो आनी तूं म्हजें. तुका हांवें नेमलां तुका हांवें म्हज्या हातांतच म्हणल्यार बरें तुजें नांव हांवें कांतयलां. पळया अनाथ न्ही तुका हांव सोडचो ना आनी सोडचें. हांव सोडचो ना केन्नाच तुका हांव सोडचो ना. हर एका भुरग्याक कितें ताणें म्हणचें तितलें. तर आमचें ओपिनियन कितें काडोवचें आपलें तें आमी स्टॉप करूंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवचें ती म्हणा लागली. हांवें कोणाकय सांगूंक ना पळय ह्या घरच्या विशयान. सांगलें जाल्यार जायते जाणां जायते ओपिनियन दिता आसले. पळया ओपिनियन दिता आसले आनी त्या प्रमाणे करतले. आनी एक ती म्हणा लागली म्हाका एक म्हज्या आवयन एक तो बावट शिकयल्लो. त्या देखून कोणेंय सांगिल्लें तूं आयकनाका पुता तूं जितल्या कर. आनी आमचो बापूय घर सोडून गेल्लो. तो गेलोच तो आनी तो फाटीं येवना. आमी जायते रडल्या जाल्यार तो येवना. दुसऱ्यांच्या दावलेन तो सांपडलो आनी त्या मनशांनी ताका कितें केलें तें आमकां कांय कळीत नासलें. आनी ह्या वेळार म्हज्या आवयन म्हाका सांगलें एक आमच्या एक नामान मरे हर एका दिसा मागण्या वेळार आमी बापायन फाटीं येवच्या खातीर ताणें साल्वार जावच्या खातीर आमी पेटोवचें म्हणटालीं. ती म्हणटा लगभग 20 वर्सां 20 वर्सां उपरांत ती एक नर्सींग स्टाफ जावन आसली. आनी त्या वेळार तिका कॉल केलो 20 वर्सां उपरांत तुजो पप्पा फाटीं आयला. येवंक जाता जाल्यार येवन ताका मेळ. येता आसतना ताची परिस्थिती बिलकूल पिडेन भरिल्लो म्हणटात. पिडेन भरिल्लो. सगळी सेवा साकरी म्हज्या आवयन मागीर केली. 20 वर्सां आमचे थंय पयस आसलेले मागणें एक आमच्या पळय एक नामान मरे मागणें संपूर्ण दरान म्हाका आजुनूय
म्हज्या आंगाच्यो लोवो नीट रावतात म्हणटा ती. म्हज्या आवयचो ती बोवाडत आनी तिणें आमकां म्हणलें तें उतरां आनी संपूर्ण दरान मनशाक फाटीं हाडलें आनी तो एक उपरांत बरें मोर्न मेलो, बरें कुमसार जालो, आपली सूक वळखून घेतलो आनी ताच्या आंगार कितें आसलें तें सकट आमी काडलें आनी ताचे उपरांत ताणें बांदून आयिल्लें सकट काडलें, ताका नितळ केल्ले उपरांत तो एक भोव अपुरबायेचें मोर्न मोरोंक ताका फावो जालें आनी त्या प्रमाणे देवाच्या वर्त्या आदारान तो जियोंक शकलो. आनी म्हाका एक म्हज्या मतीन बगलें, एक आमच्या पाय एक नामान मरे. म्हज्या आवयन म्हाका सांगून शिकयल्लें तें आमी संपूर्ण सांगिल्लें देखून कळमीत नासतना एक दीस सोडूंक नासलें आनी त्या आमच्या मागण्याक फळ जावन ह्या मनशाक एक बरें मोर्न देवाच्या राजाक वेचेक जागो साल्वासांव जालो तसो आत्मा म्हणा लागले. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार ओपिनियन्स आमी काडोवचे न्ही. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार कितें आतां आमी मुख्य फ्युचर प्लॅन्स आमी करचे. फ्युचर प्लॅन तुजे थंय आनी म्हजे थंय ना. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा, डू नॉट बी एंग्शियस, यू नीड नॉट टू बी एंग्शियस म्हणना तो. यू वील नॉट बी एंग्शियस, यू शूड नॉट बी एंग्शियस म्हणना. डू नॉट बी एंग्शियस, स्ट्रेट कमांड म्हळ्यार दॅट इज ए कमांड, दीस ए कंडिशन. तुवें ह्या प्रमाणे एंग्शियस जावची गरज ना. खन करची, चिंता करची, उद्वेग करचो कांयच गरज ना. त्या देखून कितें जाता, जायत्या जाणांनी पोकल्यांचें कितें जाता काय आमच्या जिवान म्हूण चिंतून 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 मोतींत जायते चिंतलां आनी तांचे तें चिंता मोतींतूच उरलां शिवाय तांच्या काळजांत जावन तसलें धैर्य ताणें हाडूना. त्या देखून आज जायते जाणांची परिस्थिती इतलीच मोगाची न्हू. आमी एंग्जायटी, डिप्रेशन म्हूण भोव घालता. कित्याक हें जाता गे म्हळ्यार लोकांन मुखलें चिंतचें. आयच्या जिवनान जिवंक ना, मुखलें होड करून दवरचें. होड म्हळ्यार पुंजोवन दवरचें. दिरवी पुंजोवंक जाय आमी सरगराजान. त्या देखून हांवें थोड्यांक म्हणचें आसा, जायते फुडें हांवें म्हळां न्हीद पडनातलें इल्लें दान धर्म करूंक शिका. कोणा त्या मोतयेन नाका जाल्लें चिंता येतात आनी तुमकां कंट्रोल करूंक जायना आनी कितें करचें म्हण कळ्ळें, इल्लें दान धर्म करा. पळय तो संतोश आनी तेंय जावन पॉजिटीव वायब्रेशन्स तुजे तें आसलें नेगेटिविटी पयस करूंक शकता. दिवचे अंत संप्रांत अशें म्हळ्यार दिल्ल्यान तुमी घेतल्यात. घेतल्यात कितें, तसलो संतोश, तसलो उल्हास, तसलो एक उदार मनोभाव. आनी त्या मनशान जावन प्रतिक्रिया कितें, आभारी काळजां, तुका एक ग्रेटफुलनेस दाखयता आसतना, तें ग्रॅटिट्यूड दाखयता आसतना तें तुज्या थंय भितर रिगता. आनी त्या दाळा तुजें तें आसलें सगळें एंग्जायटी, डिप्रेशन्स तें आमकां कोणाकी करूंक नाका. कित्याक म्हळ्यार आमकां आनीक पुंजोवंकूच संवय. फाल्यां मरता जाल्यार आज पुंज येतात, आनीक पुंजोवन दवरतात. बरें कर तुज्या जिवनान तुका कितलें जाय तें दवर. ह्या सादारण कितलें जाय म्हळ्यार आमकां अनलिमिटेड वॉन्ट्स, आमकां आतां मिती ना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका मनशाक कितलेंय जाय पडटलें जाल्यार आमकां एक चॅरिटेबल मायंड आयलें जाल्यार एंग्जायटीक जागो ना. फाल्यांचें चिंतचें, फ्युचर प्लॅन्स मुखलें चिंतचें, तेंत चिंतून आसचें. फाल्यां कितें जाता काय तें आमी चिंतून आमी परवां कितें जाता काय म्हूण आमच्या जिवान तकले आटोवन आमचे भितरलें समाधान आमी होगडोन घेवन कांयच फायदो ना. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार ब्रुडींग ओवर द पास्ट. आदलें तेंत काडून येवचें. जायत्या जाणांची प्रॉब्लेम हांगा येता आसतना आदलें उलोवचें. हांवें तशें केलां, अशें केलां, केलां, जालें, बरें जालें, बरें. तुजे इतलो केल्लो मनीस कोणी ना दुसरो, तुमचो नॉट ए प्रॉब्लेम. पूण तें काणकोन आमी आयचें जिवान नाश करूंक जायना. आमचे थंय स्पेस आमी उणो करूंक जायना. आमचो स्पेस भरता. आदलें चिंतून 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 स्पेस फुल्ल जाला आनी ताका कनेक्शन सुकता. हेड लेवला जावन हार्ट लेवलाक कनेक्शन सुकल्या देखून आमचे थंय जायती वीज ओवळी. त्या देखून मनशांनी उलयल्यान सांगचें, सांगिल्ल्यान सांगचें, तेंत बसचें. ताच्या बदलाक इल्लें पॉजिटीव नोट करन. आदलें जालां, देवान आमकां जायतें बरें केलां, देवान बरें केल्याक आर्गां दिवया. आनी ताणें बरें केल्लें हांवें इल्लें बरें करूं साको म्हज्या जिवनांत. आतां तशें आमी चिंतलें जाल्यार आमची समाज कितली आपुरबायेची जाताली. आमी फकत आमकां कितलें आनीक मेळोंक जाता, आनीक कितलें आरोवंक जाता म्हूण पळोवचे शिवाय आमी हेरांक दिवच्यान भायर उणी. त्या प्रमाणे पळयलें जाल्यार दुबळीं आनीक दुबळ्यांक सेवा दिवंक वेतात. दुबळ्यांची दुबळीं सेवा करतात. असल्यांक ते पडोवन वचो. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक हाम भाव आसा, म्हजे कडेन आसा, म्हाका कांयच उणें ना. देव तुजे थंय ना जाल्यार सगळें उणेंच.
ते जाल्यार मोतीचें समाधान ना जाल्यार सगळें उणेंच. देवाक थंय स्पेस जागो ना जाल्यार सगळें उणेंच. आनी अशें आसतना सगळें समर्पण आमी देवाक करया. आमच्या जिवनांत अदर्स ओपिनियन्स आसूंक पुरो, आयकव्या, ते मोतीन घेवन भोंवचें नाका आनी त्या वरवीं आमी आमचें भितरलें समाधान उगडोवन घेवचें नाका. दुसरें फ्युचर प्लॅन्स, चड तुज्या प्लॅनाक खंयचीच चलना तर तुका कांयच करूंक जायना, म्हाका कांयच करूंक जायना. देवा विणें आमी खंयचेंच करूंक जाय, म्हजे विणें तूं कितेंच करूंक शकचो नाय म्हणा देवान. सगळें बरेंपण हाडटा आसतना देवा आमच्या मोगाळा बापा, हर एका भुरग्याकय असलें खालतेपण दी. अंकारान जियोंक न्ही, हाम भाव दाखोवंक न्ही, तुजें हांव पयस वचोंक न्ही, हांव पयस वतां कितें जाता पळयतां, तसलें चॅलेंज जेवंसाराचें तें देवाचें न्ही. सोम्या असलें चॅलेंज आसल्यांक एक समाधानाचें जिवन जियोंक, तांचे थंय आसलें बरयलो तो स्टोरेज स्पेस एम्प्टी करूंक, खाली करूंक आनी मरये बरी हांव जावन आसा. सोम्या आसूं आनी सोम्याचें जें कितें जावंक आसा ताची इच्छे प्रमाणें जावं दी. ताणें सांगिल्लें सगळें हांव आयकून म्हजें जिवन अपुरबायेचें करतलों. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी. आमेन.